आयतारा बांदोड्या वाठारांतल्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो। 39A सयत फार्मागुडी येवपी IIT प्रकल्पाक ग्रामसभेत थळाव्यांनी खर विरोध केलो। ह्या प्रस्तावित प्रकल्पाक लागून पुराय वाठार नष्ट जातलो, देखून हो प्रकल्प आमकां नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत थळाव्यांनी मांडलो। थळाव्यांचो IIT प्रकल्पाक विरोध आसल्यार पंचायतीचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा अशें पंचायतीच्या वांगड्यांनी सांगलें। तुमचे आम्ही पडता तुम्ही सगळ्यांना आणि आता तरी सुरेश चांगले फक्त सांगा पुढे जाऊ शकता कायदेशीर पुढे जाऊ शकता आणि मला कायद्याची काय खरी काय खबर ना तो किती सांगू शकता की असेच प्रकार चिमला झाले ना काय अच्छा आम्ही होता चिमला झाले तो त्यांच्या पुढे का सरकार चालले का पुढे गेला त्यांच्या पुढे सरकार चालले का चिमला प्रोजेक्ट मागे फाटी होतो पडतो त्यांना त्यांचे जावच्या पहिलीपासून आमचे जाणटेले थंय ते देवचाराक मानतात आणि आमचे स्पिरिच्युअल स्टॉल जे आमचे स्पिरिच्युअल स्टॉल थंय आसा हे स्टॉलाकडे वचपाक आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा परत हांव सुरेलांचे तुमकां कन्सर्न व्यक्त करून दाखयला ताजेर हांवें म्हज्या रिप्रेझेंटेशनान जे गांवडीन दादन समाज जे रिप्रेझेंटेशन करता तातून हांवें हो प्रश्न मुद्दामून उल्लेख केल्लो आसा मुद्दामून हांवें घातिल्लो आसा कारण खंयच्याच सरकाराक अधिकार ना खंयचे गांवची रिच्युअल्स जावं जे देव धवसपणां ती उद्ध्वस्त करपाची खंयच्याच सरकाराक अधिकार ना। हात विरोध आशिल्लो तो कटमगाळीच्या संबंधान आशिल्लो पण माझे एक मत आसा की फक्त आमी तो कटमगाळीचो जागो तितलो पळोवपाचो जायना फुल वाठार पळोवपाक जाय कारण थंय सगळें जे उदक जिरता तेच आमकां गांवांत येता सो आमच्या जाणटेल्यांनी कटमगाळ ही केली ती फक्त कटमगाळीचो तलाव करपाक केली फुल दोंगरारूच आग्नेयी जावची न्ही भंय आशिल्लो एक लोकांक दोंगरार वचपाकूच थंय सुद्दां भितर सुद्दां केन्नाय प्रसाद जर दिलो जाल्यार तो भायर हाडून खाताले आमच्या ल्हानपणांत आमी चप्पल आड्याच्या भायर काडून भितर वताले कळ्ळें हें आतां पळय कमर्शियलायझेशन जालां पळय तशेंच पयलीं नाशिल्लें सो एक तो भंय आशिल्लो पळय तो भंय आसप खूब गरजेचो आशिल्लो कारण तो पाठार वाचोवपाक जो सातत्यान म्हाजे तुमी व्हिडियोज पळयल्या खुबशे जणांचेर की IIT आमच्या बांदोड्यात नाका आनी सविस्तर ग्रामसभेक जे लोक येयले तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकमतान एका ठरावान हो ओपोज दर्शयला आमी सेक्रेटरीक ते नोंद करपाकूय लायला आणि DTEन ते सगळे ठराव DTEन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनान धाड म्हणून सांगला। सो दुसरो जो मुद्दो आशिल्लो तो GECच्या कॅम्पसान ज्यो बेकायदेशीर बिल्डिंग्स आसा जेचे डॉक्युमेंटेशन आयज मेरेन पंचायती कडेन ना लायक जशें एक्स सरपंचानूच सांगला तेंचे बॉयज हॉस्टेल गर्ल्स हॉस्टेल तुका जी ITIच्या सकयल नवी जी बिल्डिंग बांदल्या ऑटोमोबायल्साची ती बिल्डिंगेचे डॉक्युमेंटेशन आमच्या पंचायतीन येना जर तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सरकाराक प्रश्न आणि तोच ठराव आनी ग्रामसभेक बरोवन घेतला जर सरकार आपल्या जाग्याचेर आपली जागा म्हणून जर आपली मनमानी करून पंचायतीक जे लोकल बॉडीज कन्सर्न करिनासतना जाय ते कन्स्ट्रक्शन जर करतात जाल्यार फाल्यां सकाळीं अशे जर लोक केन्नाय आपल्या जाग्याचेर कितेंय कन्स्ट्रक्शन केलें जाल्यार खंयच्याच न्याय कायद्यान तेजेर एक्शन घेवची न्ही एक सरकाराक सांगपाचो उद्देश इतलोच कित्याक जर तुम्ही तुमच्या जाग्याचेर कसलेय प्रोजेक्ट कितेंय हाडून जर थापतात जाल्यार कोणालो पर्सनल जागो आसा ते पर्सनल जाग्याचेरूय कोणीय करता तेका सरकारान हाडयचें न्ही। बांदोडीचे एक्झॅक्टली माथ्यार आसा फाल्यां सकाळीं सगळे वेस्ट दोंगरार जिरून हे सगळे आमी बांयचे थ्रू जावं घराचे थ्रू आमी खावपाचे हो सरकारान पयलीं विचार करपाक जाय हाचेर सरकारान अभ्यास करपाक जाय आनी ताचे नंतर एक्वायर करपाक जाय।